पेडणे मतदारसंघात 2027चे विधानसभा वेंचणुकेचे वारेनी वादळ सुरू जाला। आता मेरेन वट्ट 9 इच्छुक उमेदवार धोपरांक बाशिंग बांदून पाटार उबे आसात। SIR प्रमाण सुमार 32,085 मतदार, 2022त 33,212 मतदार आशिल्ले। 2027ची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान राजकी समीकरणां बदलपाक लागल्यात। मातशी मतदारसंघाची फाटभूंय पळोवया। पेडणे मतदारसंघाचो इतिहास पळयत जाल्यार पेडणेकारांनी आज मेरेन एखाद्या उमेदवाराक जिखोवपाच्या परस हारोवंक मतदान केलां। 2007त पेडणेचो भाटकार जितेंद्र देशप्रभूक सोपटेन 2,445 मतांच्या मार्जिनान हरयल्लो। 2017 वर्सा भाजपाचो ज्येष्ठ फुडारी आनी सद्याचो केरळचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकाराक हारोवन बाबू आजगांवकर जैतिवंत जाल्लो। बाबून तेन्ना वट्ट 6,030 मतांनी जैत जोडिल्ले। अजापाची गजाल म्हळ्यार 2012त 8,000 मतांनी जैत जोडिल्ल्या राजेंद्र आर्लेकाराक पेडणेकारांनी सुमार 6,000 मतांनी घरात हाडलो। ही फक्त 2 उदाहरणां। अशा कितल्याशाच फावटी पेडणेकारांनी सत्ताधाऱ्यांक घरात हाडूंक मतदान केलां। 2017 मगोच्या उमेदवाराचेर वेंचून आयिल्ल्या बाबू आजगांवकारान मगोक टांग दिवन हेर आमदार वांगड्यांक घेवन भाजपात प्रवेश केलो आनी उपमुख्यमंत्रीपद पदरात घेतले। तोच बाबू 2019त भाजपाच्या उमेदवारीचेर पेडणे मतदारसंघातलो आमदार जालो। उपरांत 2022त भाजपाक आपलो सीट वता असो दिसतालो। कशाय परिस्थितीत जैत जाय म्हण भाजपान बाबूक पेडणेची उमेदवारी नाकारून तांकां मडगांव उमेदवारी दिली, जंय तो जिखप शक्यूच नाशिल्लें। पेडण्यात काम करपी मगोचो फुडारी प्रवीण आर्लेकाराक पक्षांत घेवन भाजपान ताका उमेदवारी दिली। थळावो मिशन फॉर लोकल संस्था चलोवपी राजन कोरगांवकार मगोच्या उमेदवारीचेर वेंचणूक लढटालो। वेंचणुकीत भाजपाच्या प्रवीण आर्लेकारान 13,063 मतांनी जैत जोडले। मगोच्या राजन कोरगांवकाराक 9,645 मतां पडिल्ली। पेडण्या 2022 वर्सा भाजपाचो उमेदवार जिखून येवपाक बाबू आजगांवकाराचोय वांटो आशिल्लो म्हण सध्या चर्चा। बाबू आजगांवकाराची मतदारसंघात खंय 5,000 स्वताची मतां आसात। ZP आनी हेर वेंचणुकेंतल्यान ते सिद्ध जाला। नांगरणीचे आमी हे केल्ले आसा, तरतूद केल्ली आसा। जांकां दिसता की तांची शेतां नांगरून घेवंक जाय आनी ते ट्रॅक्टर आमी हाडलेले आसा। पेडणे सेवा ट्रस्ट जो म्हाजो आसा ताच्या तर्फे हाडलेले आसा आनी ते आमच्या शेतकऱ्यांक ते हेल्प करतले ती नांगरणी करपाक। तशेंच हो प्रोग्राम जाल्या नंतर जी बियाणां लागतली तेजेय आमी बियाणां दितले आनी त्या नंतर आमी सारें दितले। भाशणां किंवा फक्त घोशणा दिवन थांबचो ना, तुमच्या बरोबर रावन काम करपाची माझी इच्छा आसा। तर ह्या फुडल्या इलेक्शनान तुमचो सपोर्ट आसतलो अशी आशा धरता। गावातल्या लोकांचं जीवन हे म्हाका खूप महत्वाचे आसा। माझे गावातली मनशां सेफ रावची ह्याच्यासाठी माझे कार्य हे चालूच दवरतलो। आणि म्हाका कितें जर गरज आसा खंय दिसता अशें म्हाका सांगात, हांव तुमच्याकडे अवेलेबल आसा। 2027चे वेंचणुके खातीर वट्ट 9 उमेदवार इत्सूक। भाजपाचो आमदार प्रवीण आर्लेकार, भाजपाचोच फुडारी बाबू आजगांवकार, मगोचो फुडारी राजन कोरगांवकार, PWDचो निवृत्त आनी वादग्रस्त अभियंतो उत्तम पार्सेकार, GMCचो प्राध्यापक डॉ उदय कुडाळकार, GMCचो डॉ संजय कोरगांवकार, PWDचो अभियंतो विलास तामोस्कार, भाजपाचो सद्याचो गटाध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकार, काँग्रेसीचो फुडारी जितेंद्र गांवकार सध्या काम करतात। तातूंत जितेंद्र गांवकार, सिद्धेश पेडणेकार आनी राजन कोरगांवकार हे स्थानिक। जितेंद्र गांवकार सोडलो जाल्यार 8 उमेदवारांचे लक्ष भाजपाच्या उमेदवारीचेर। मजगती भाजप मगो युती टिकली जाल्यार उमेदवारी कोणाक वतली होवूय प्रस्न। ही समीकरणां आनी आदले मतदानाचे आंकडे पळयत जाल्यार बाबू आजगांवकार आनी राजन कोरगांवकार हांची स्वताची मतां आसात। काँग्रेस RGPची दरेकी 2,000 मतां आसात। भाजपाची जरी सगळ्यात चड मतां असली तरी आता भाजपात आशिल्ले फुडारी केन्ना दुसरी कडेन वचत ते सांगप कठीण। मतदारसंघाचो इतिहास साक्षी आसा। आज भाजपात आशिल्ले 2017त बाबू वांगडाय दिश्टी पडिल्ले। मजगती बाबू आजगांवकाराक भाजपाची उमेदवारी मेळूंक ना जाल्यार तो गोवा फॉरवर्डात वतलो अशी चर्चा आसा। मगोचो फुडारी राजन कोरगांवकारान भाजपातल्या पोरण्या कार्यकर्त्यांक लागीं धरल्यात। मजगती सध्या सगळेच तन मन आनी धन पणाक लावून काम करतात। हे खतखते पळयत जाल्यार पेडणे कोणाच्या हातात वता ते सांगप कठीण। प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार।